विसवा उपरांत तुमकां येवकार. केप्यान विजेची आपालिपा चालूच आसा. गरमे दिसांनी परत परत वीज वता म्हण थळावे विटल्यात. हाचेर संबंधीत अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून केप्यान विजेचो प्रश्न सुटावो करचो म्हण मागणी थळाव्यांची आसा. RDX को ब्युरो रिपोर्ट. काल राती केप्यान 9 वरांचेर लायट गेल्ली. 9 वरांचेर लायट गेली ती मागीर 12:30 ती लायट आयली परती. 12:30 ती लायट आयली ती परत गेली ती लायट खाली 3:15 आयल्या. 3:15 लायट गेला तेन्ना आमी तेंचे फाटल्यान लागल्या फोन करतात, डिपार्टमेंटाक फोन करतात. हांगा सब स्टेशन आतां आमी शेल्डे आसा पळय थंय आमी फोन मारतात. ते म्हणटात येतली काम चालू आहा. सकाळी त्यांची कोणी म्हाका येईन काय जेईन कोण तरी फोन मारला 6:30 आनी सांगता की मडगांवच्यान टेक्निशियन हाडटले आनी आमी ते करतले म्हणून. आतां हांगा जर आमी येवन विचारले जाल्यार ते म्हणटा ट्रान्सफॉर्मर लासला. तो ट्रान्सफॉर्मर कित तरी म्हण ते मंडे मेळटलो सोमार दीस. आनी फाल्यां ती लायट ना. आनी आतां ही फुडें जर उलयलो आमी फोनाचेर तो सांगता कुकडीची लायट आहा पळय कुकडीच्यान आमी तुमकां दिवपाक ट्राय करता म्हणून. ती कुकडीच्यान पळय ती लोड पळय आमकां पळय ती दितले ती म्हाका दिसना की केप्यां ती लायट सगळ्या ती पावत अशें म्हणून. कित्याक लोक AC लायतात, सगळी फॅन लायतात, सगळी TV बी चालू आसता. लोकांक खबर ना ती कुकडीच्यान दितली म्हणून गरमे दीस. तर हे म्हाका दिसता इमिजिएटली तेणी आज राती जात जाल्यार तो ट्रान्सफॉर्मर हाडचो खंयच्यान. फोंडेच्यान हाडपा जाय काय खंयच्यान हाडपा जाय ते म्हणटात. तेणी हाडून ते बेगीन जात तितले बेगीन ती लायट आज पर्यंत ती करची. कुकडीच्यान ती आमकां पळय ती लायट दिता म्हणटा पळय न्ही म्हाका दिसना ती लायट केप्यां उरतली अशें म्हणून. आनी इमिजिएटली ते हें करची म्हणून हांव मागता तेंचे कडेन इंजिनियरा कडेन. आतां दुसरें म्हणजे कितें हे पळय AE आनी JE पळय आहा ते केप्यां कांय रावना ते दुसरे गांवचे. त्रास आमकां जाता केपेकारांक. ते वचून कोण सांग्या वयलो कोण मडगांवचो कोण बाळ्ळेचो ते थंय न्हिदता रातची वचून. तांकां कितें जालां आज ना फाल्यां 2 दीस लायट ना जाल्यार सफर आमी जातात. लोकांक इतली प्रॉब्लेम जाल्ल्या काल साकून. अरे हांव कितें म्हणटा एटलिस्ट तुमी हाडून ट्राय करात. हांगा कोण ना टेक्निशियन कोण ना. फक्त म्हणटा जातली. हें कितें म्हाका कांय कळना. बेगीन इमिजिएटली करची म्हणून हांव मागता हायर ऑथॉरिटी कडेन मागता की लायट बेगीन हें करची म्हणून. हय आतां हेही सांगता ट्रान्सफॉर्मर की सोमारा येतलो. सोमारा ट्रान्सफर न्ही फाल्यां हाडा तुमी आज राती हाडून कशे भाशेन बसयात. लोकांचे मोबायल चार्जिंग ना काय ना इतली प्रॉब्लेम जाल्ली आसा. इतले हांव रिक्वेस्ट करता फार्मासी पळय मेडिसीन ना फार्मासी प्रॉब्लेम जाला फ्रिजर चलना काय ना.